पंचायतीची मीटिंग बऱ्या पद्धतीन झालेली आसा। सगळ्या मेंबरांनी त्यांचे पॉइंट्स मांडले, तसेच खूपशे रिझोल्युशन्स आम्ही घेतलेले असतात गव्हर्नमेंटाचे अभिनंदन करपाक। पहिल्या सुवातेर ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड जो आमचो पेंडिंग आशिल्लो, आतापर्यंतचे फंड आयला तेतून ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड एक पेंडिंग आशिल्लो आनी तशेंच आमचे अंडर 15 फायनान्साचो एक इन्स्टॉलमेंट बाकी आसा। तेतूंतले काल ऑफिसान बसून आम्ही सगळे हांवें स्वता फॉलोअप केला आणि आयज सकाळी तो ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड 4.5 करोडाचो फंड आयज अलॉट जालेलो आसा आमकां। एक खुशीची गजाल आनी एक बरी बिगिनींग म्हटल्यार हरकत ना। बऱ्यांतलो बरो आयजची मिटींग जालेली आसा आनी तेतून जायते आमी इश्यूज घेतलेले। तेतून प्रिया आमचे आसा हेचे ताणें एक इशू मांडलेलो ते म्हटल्यार आमचे ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंड आतां आयलेलोच आसात, सो ऑफिसान जे कितें कमतरता आसतात जेणे करून बिलां जायनात, कितें कॉन्ट्रॅक्टाची बिलां पेंडिंग उरता, कॉम्प्युटर सारके आसनात, त्याच भशेन जेन्ना जिल्हा पंचायत मेंबर येतात तेन्ना जेई वांगडा डिस्कस करपाक ताका प्लेस नासता, सो ते जागो सारकी करपाची, रिनोवेट करपाची हे ताणें प्रपोजल मांडला ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह फंडांतल्यान। त्याच पद्दतीन वॉश बेसिन सुद्दां आमचे सारके ना, म्हटल्यार एक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह कितें फंड यूज करून एक रिनोवेशन करपाचें म्हणून ताणें मांडलेलें आसा। दुसरें म्हटल्यार जिल्हा पंचायती अंडर रिझोल्युशन घेतलेले आसात ते बाकीचे जे म्युनिसिपालिटी अंडर जे टेम्पररी स्टेटस दिलेले आसा, डेली वेजीस जे वर्कर जे आसा तांकां, त्याच पद्दतीन कित्याक तांकां 10 वर्सां माहीत जालेली आसात आनी स्टील तांकां कांयच स्टेटस ना म्हणून आमचे गोंयचे मुखेलमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी तांकां टेम्पररी स्टेटस दिलेले आसा त्यांचे काम कन्सिडर करून। त्याच पद्दतीन आमच्या जिल्हा पंचायतीमध्ये जे 7 वर्सां 10 वर्सां अशी त्यांची कामां जालेली आसात, कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेरच आसात पण ते परमनंट ना, पूण तांकां खूब वर्सां जालेली आसात, सो त्यांची एक मागणी आसा की तांकांय एक टेम्पररी स्टेटस आमच्या गव्हर्नमेंटा कडल्यान तांकां मेळचो म्हणून। सो तो एक रिझोल्युशन आमी घेतलेलें आसा आयज आनी तें आमी रिझोल्युशन घेवन वयर आमी गव्हर्नमेंटा कडेन पावयतले। जिल्हा पंचायतीन रिझोल्युशन घेतलेलें आसा तें म्हळ्यार 3rd डिस्ट्रिक्ट जो सध्या गाजत असलेलो इश्यू आसा आमच्या अख्ख्या गोंयान, की 3rd डिस्ट्रिक्ट जाय, कित्याक लोक वाडलेले आसा, पॉप्युलेशन वाडलेलें आसा, प्लस जे रिमोट एरियाज आसात त्या एरियांतल्यान लोकांक ट्रान्सपोर्टेशनाचो प्रॉब्लेम जाता, बाकीचे खुबशे अशे रिजन्स आसा, ग्राउंड्स आसात जेणे करून एक 3rd जिल्लो जावपाची एक गरज, ही काळाची गरज जावन आसा। सो तेच पद्दतीन आमच्या त्या एरियांतले जे आमचे जिल्हा पंचायतीचे आमचे मेंबर्स आसात, वा आमचो सुरेश केपेकर आसात, आमचो सिद्धार्थ देसाई आमचो उपाध्यक्ष, तशेंच आमचो बाब खुशाली आसात, आमची संजना वेळीप आसात, सगळ्यांनी त्यांचे इश्यू मांडलेले आसात। त्यांचे म्हणणे आसा की 3rd जिल्लो जो आसा तो सांगे नाजाल्यार कुडचडे नाजाल्यार केपें ह्या एरियान जावचो म्हणून। सो ते रिझोल्युशन आमी त्या पद्दतीन गव्हर्नमेंटा कडेन पावयतले। त्याच पद्दतीन ST मेन जो इश्यू सध्या चल्लेलो आसा अख्ख्या आमच्या भारत देशान, तो ST रिझोल्युशन हाडल्या बद्दल बिल जे पास केलेले आसात, जावं ते राज्यसभेन जावं ते आमचे लोकसभेन, त्याबद्दल आमचे जिल्हा पंचायतींनी त्यांचे आभार मानलेले आसात आणि तांकां कॉंग्रॅच्युलेशन अभिनंदन केलेले आसात की जेणे करून ST लोकांक खंय तरी न्याय मेळ्ळो अशें एक फिलींग त्यांचे जे झालेले आसात ते आयज ZP तर्फे ते फिलींग भायर सरलेले आसा आनी त्यांचे ते रिझोल्युशन घेवन आमी कन्सर्न आमचे गव्हर्नमेंटाक धाडटले। त्याच पद्दतीन जशें हांवें म्हटलेलें जेन्ना म्हाजी अपॉइंटमेंट जाली एज अ प्रेसिडेंट की जिल्हा भवन हो एक मेन इश्यू आसा गेले 5 वर्सां, आणि आम्ही लास्ट असेंब्लीन पळयल्ले की आमकां सांगलेले की एक खंय तरी जागो आयडेंटिफाय करा आणि आमी तुमकां दिता म्हणून। त्या पद्दतीन आमी जागो आयडेंटिफाय केलेली आसा आतां, आणि आतां म्हटलें की फाटीं रिझोल्युशन घेतलेलें, सो ते कशें खंय हाडलेलें आसा, सो पयलींचे सगळे कॉरस्पॉन्डन्स प्लस आत्तां आयडेंटिफाय केलेली जागो जी दवर्ली हांगा आसात एज्युकेशन डिपार्टमेंटा अंडर, सो तेतूंतले आमी एक 5000 स्क्वेअर मिटर आमी मागतले जेणे करून आमचे जिल्हा भवन जातले। सेकंडय आमी ऑप्शन दवरलेले आसा, आमचे बाब टवनीक गांवकर तेंच्यांनी एक आमकां जागो आयज दिलेली आसा। सो फर्स्ट सेकंड अशे ऑप्शन 2 ऑप्शन आमकां आयज मेळ्ळे आसात जेणे करून आमी जिल्हा भवन हाडपाचो पुराय आमी प्रयत्न करतले ह्या जे कितें आमचो टर्म उरलेलो आसा त्या टर्मा भितर। फुडले आसात ते आतां जो इशू अंडर वॅक्सिनेशन ऑफ डॉग्स आनी ते, सो तोय इशू आमचो बाब नावेलीचो बाब आमचो हेणें परेशान काडलेलो, सो तेय आमी रिझोल्युशन घेतलेले आसात। मागीर फुडलो इशू जो आमच्या दीपक बाबान काडलो तो म्हटल्यार फॉगिंगाचो, म्हटल्यार फॉगिंग बीन जाता पण पंचायती अंडर जाता, फॉगिंग जावं ग्रास कटींग जावं, पण ZP अंडर आमकां सेपरेट अशे फंड आसनात, पूण जे आसा ते एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर आमी ते आतां घेतला रेजोल्युशन, पण एज अ जिल्हा पंचायत मेंबर दे कॅन ऑलवेज फॉलो विथ द कन्सर्न पंचायत, कित्याक पंचायती तेंच्या अंडर येता,
त्याच पद्धतीन आम्ही केन्ना केन्ना तांकां घेवपाक फॉगिंग मशीन बीन अशें केन्ना दिता जेणे करून ते तेंच्या एरियान तेचो वापर करू शकता. तिसरे गजाल तेंच्यांनी सांगला की बजेट जे आमचे ऑनरेबल सीएमान असेंब्लीन पास केलेले हाडलेले आसात ते बजेट खरोखर एक तोखणाय करपा सारखे बजेट आसात आणि गरीबांतल्या गरीब मनशाक त्याचो फायदो जालेलो आसा. तेका लागून तांकां एक अभिनंदनाचो ठराव आमी सगळ्या जिल्हा पंचायती मार्फत आमच्या ऑनरेबल सीएमा कडेन पावोवपाचो हो ठराव आयज आमी घेतलेलो आसा. तशेंच अंडर 15 फायनान्सा अंडर एक जो इन्स्टॉलमेंट उरलेलो आहा तो बेगिनांतल्या बेगीन आमी हाडपाचो हे आमच्या दीपक बाबान मानला आणि ते आमी मानून घेतला आणि जाता तितले आमी प्रयत्न करतले होय फंड आमी हाडपाचो म्हणून. फुडले आसात ते स्ट्रीट लाईट बारीक बारीक इश्यू जे हाडलेले तेही आमी स्ट्रीमलायनीन घालतले. आणि लास्ट पॉयंट जो आमचो असलेलो तो म्हटल्यार आमचे एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क जे हांव सदांच पयलींसून जेन्ना हांव अध्यक्ष नासलेले एज अ मेंबर उलयताले तेन्नाय म्हाज्या फुडें तोच क्वेश्चन आसलो की एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क खंय तरी आमचें चुकता म्हणून. सो ते एडमिनिस्ट्रेटिव्ह वर्क काम सगळें करता बट खंय तरी कोऑर्डिनेशन खंय तरी एकमेका कडेन कॉन्टॅक्ट करपाक कम्युनिकेशन करपाक खंय तरी आमी कमी पडटा. सो ते स्ट्रीमलायन करपाचो हेच्या फुडें आमचो प्रयत्न आसतलो. अशा रितीन ही आयची मिटींग ही खूब खेळीमेळीन आनी बऱ्या तरेन जाल्लेली आसात. एकमेकाचे विशय समजून घेतलेले आसात आणि साऊथ गोवा जिल्हा पंचायतीन आतापर्यंत खूब बरें काम केलेलें आसा. उरलेल्या काळानय साऊथ गोवा जिल्हा पंचायत खूब बरें काम करतले अशी हांव आशा करता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.